फ्रेंड्स इतली हांवें तेडली आतां कातरल्यान ती ओके हे भशेन बारीक कातरूंक जाय. तांकां मीठ लायतलें आनी हिंगासर सुकोंक घालतलें. वताक वत बरें येयला आयज. ओके सो फ्रेंड्स हे भशेन न्हू हांवें तांकां तेलड्यांक बरी सन पाटलान पातळ सारकी सुकोंक घातल्या. बरें खर वत येयला आयज. ओके सो ताका बरी घातल्या वयर टॅरेसीर आनी तेच भाशेन हिंगासर घातल्या खोबरें, आंब्याची सोलां आनी मिरसांगो सुकोंक. ओके सो बरी सुकांनी सामकी आयज तेजे म्हाका बिस्कूट करपाक जाय सो ताका लागून. ओके आनी वेदर पळय वत पळय कितलें आहा तें सामकें. ओके सो चल आतां वयता हांव सकयल मेवता तुमकां. सो हो न्हू हांवें मसालो काडला आतां. तो आतां म्हाका वांटूंक जाय. ओके बारीक करूंक जाय हो आनी ही थोडीशी गार्लीक आनी जिंजर बारीक कट करून दवरला हें फोण्णांक घालपाचें. ओके सो हे आतां विनेगर घालून पयलो मसालो वांटून घेता आनी मेवता तुमकां. आनी आयज तेडली कातरलेली हांवें पळय ती सुकयल्या न्ही पळय ती बरी सुकल्यान. ओके एकूच वत दाखोवपाचें तांकां. सो आतां तेजे आमी मिस्कूट करता न्हू सो हे भशेन जाल्यान ती. ओके दाखयता तुमकां फुडें प्रोसिजर. सो ही आमची सांसवां आनी मेथी बेश्टी कायलीचेर मातशी रोस्ट करूंक जाय. ओके करपाक दिवंक फावना मेथी नाजाल्यार मागीर कोडू जाता ती मेथी ताका लागून. ओके सो ती रोस्ट केल्या उपरांत जेन्ना मसालो वांटता न्हू पळय तेन्ना घालपाक जाय. तुमकां जाय जाल्यार घालूं येता नाजाल्यार तुमच्यांनी स्किपूय करपाक येता. हें ना कंपलसरी ना घालपाची. ओके सो हांवें मसालो सगळो न्हू जारान घातला आनी आतां एड करता तितून विनेगर. ओके सो आतां हो सगळो न्हू मसालो वांटून घेता बारीक पेस्ट करून घेता आनी नेक्स्ट स्टेप दाखयता तुमकां. सो हिंगासर न्हू गॅसीचेर तेल दवरलां. ओके आनी तेल तापल्या उपरांत आतां हांवें घातल्या सांसवां. ओके ताच्या उपरांत मागीर घालतलें हांव आमचें करीपत्ता, जिंजर आनी गार्लीक. तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यांनी हें स्कीप करूं येता कंपलसरी ना. ओके हांवें घातलां कित्याक हे सगळे इन्ग्रिडियंट्स घालीत न्हू जाल्यार मातशें बरें. ओके सो ताका लागून हांवें घातलां. तुमकां नाका जाल्यार तुमच्यांनी स्कीप करूं येता. ओके सो आतां हांव घालता हितून करीपत्ता. आतां एड करता गार्लीक आनी जिंजर. सो वन्स आमचें हें भाजून जाल्या उपरांत पण हितून एड करपाचें थोडीशी हळदी. एक बरो मिक्स दिया आनी ताच्या उपरांत आमी एड करूंक जाय आमची तेडली जी आमी सुकयल्यान पळय ती. कित्याक हांवें ही फोण्णान तेडली घालची न्हू जाल्यार उदक बी कितें हाल्याक मोडटलें. ताका लागून पिड्यार जावचें ना मिस्कूट. सो ताका लागून आतां आमी एड करुया तेडली तेलान भाजून घेवया बरी. तें उदक बी हा उरलां तेडल्यान जाल्यार सगळें वयतलें. तेडली एड करता. सो हांवें इन्ग्रिडियंट्स कितें घालपाचें ते सगळे घातले. ओके मीठ साखर बी घातल्यात गोड बी. ओके आतां शिजोवंक दवरला. तें काय बरें जाता सामकें यम्मी यम्मी.
सो आता ते म्हाका बॅलन्स करूंक जाय तीक कोर करून जाय ओके दाखयता तुमकां वान शिजल्या पण फायनल सो फायनली माझे मिस्कूट तेल्ल्यांचे रेडी ओके सदोत्ता तेका सोकोना रेडी जाले ते बरें जालां सामकें तें तुमकां हिंगा मोबायलार वळी कलर डिफरंट दिसतलो बट ओरिजिनल कलर पळयत न्हू बरें सामकें बेस्ट जालां आनी टेस्टाक सामकें तीक गोड आंबट जालां सो फ्रेंड्स हांव तुमकां न्हय पळय आतां मेळटा ओके सांजचे म्हणल्यार आज जाले आतां आनी टायम जाला अरावंड 8:30 कितें तरी जाले आसतली ओके आनी भायल्यान मात बरें थंड वारें पळय व्हडू पावस पडटलो हांवें कांय शूट करूं मग तेन्ना काय हे करून 2-3 व्लॉगान तुमकां दाखयलें न्हू सो पत्ते कितें दाखोव सो ताका लागून शूट करूंक ना आनी न्हू व्हडू न्हू गडगडटाले आनी जगलावताले बी आतां मातशें बंद जालां जगलावपाचें गडगडपाचें आनी पावसूय पडटालो पावस पडलो आनी गेलो हांगासर वेट जाल्लें हा पळय दिसता तुमकां पावस पडटालो सो आतां थांबला तो सगळें भिजयलें आनी गेलो बरें झाडांक बी बरें उदक पडलां सामकें आयज उदक झाडां शिंपलेलीं बट पावस येयलो आयज कित्याक दमट केल्ली पावसान बट हांवें म्हणटा की पावस येयत ना येत सो ताका लागून शिंपलेलीं झाडां बट पळयत जाल्यार पावस येयलो ओके आनी हांव आतां जस्ट शावर घेवन येयलां आनी आतां फ्री जालां हांव ओके सगळीं कितें कामां करपाचें सगळीं करून काडलें हांवें आनी हेजे पयलीं क्लिप्स घातले ते तुमी पयले आसतले आयज हांवें केलां तेडल्यांचें पिक्कल ओके सो येस तेडल्याचें पिक्कल रेडी आहा आतां इन स्टॉक कित्याक फाटल्या दिसा जायची जाणां म्हाका विचारतालीं तेडल्याचें पिक्कला काय म्हणल्यार तांकां ना म्हटलेलें कित्याक हांवें करूंक नासलें आनी म्हाजें तेडल्याचें पिक्कल जें हांवें केल्लें तें काबार जाल्लें ओके सो हांव आनी करपाक पावूंकूय नासलें सो फायनली आयज हांवें केलें ओके सो इफ तुमकां कोणाकय आतां ऑर्डर बी प्लेस करपाक तेडल्याचें पिक्कलाची जाल्यार तुमच्यांनी करूं येता ओके सो केलां तें दवरलां जारान घालूंक ना तें फाल्यां घालपाचें कित्याक आतां तें न्हिवंक जाय न्हू केलां तें सो ताका लागून सो आयज आख्खी रात तें बरें सामकें न्हिवतेलें रूम टेम्परेचरार येतलें आतां जे उपरांत फाल्यां मागीर हांव इवनींग टायम बीन हें करतलें आमचें जारान घालतलें आनी दवरतलें ओके सो येस पावस पडला तरी पूण गरमी आतां आनी हांव आतां जस्ट न्हावलांय बीन न्हू सो ताका लागून आनीक गरमी ती सो या आयची अपडेट हीच सकाळी सान बिजी आसलें कित्याक खूब आसली ती तेडली ती कट बी केली मागीर लसूण आलें तें सोल्लें कटींग बी केलें प्लस मी मसालो वांटपाचो तो बी वांटलो आनी घरांतली बारीक सारी कामां आसतात तुमकां खबर आहा ती बी केली आयज आनी या हे भाशेन आयचो दीस जालो काबार आनी आतां करूंक जाय म्हाका पळोवया फाल्यां चिंतलां हें करपाक पारा आमच्या बांगड्यांचो आनी बोमलांचो सो पळोवया कशें जाता तें इफ करी जाल्यार शेअर करतलें तुमचेशीं तेंय बीन आनी या आतां हे दिसांनी म्हजें तेंच आसतलें रुटीन पारो मोल पिकल्स करपाची कित्याक तुमकां खबर आहा पावसा सिजन ऑलरेडी स्टार्ट जालें पावस पडोंक लागलो सो म्हाका आनी वत मेळचें ना मिरसांगो सुकोवपाक मागीर हारें बी सुकोवपाक सो आतांच करून काडटा हांव आतां पावसाचो पुरुमेंत सगलो ओके सो या हे भाशेन ह्या दिसांनी म्हजें तुमकां कडेन ब्लॉग बोरींग आसतलें सगळे असलें तेचे आसतलें चडशे शॉपिंगेचे मागीर कोत्ता प्रिपेरेशनाचे म्हणजे मोल हें तें कोत्ता बीन पळय तेच आसतलें चडशे ब्लॉग पळोवया कशें कितें जाता तें आनी मेन थींग म्हटल्यार न्हू फ्रेंड्स म्हाका तुमकां सांगपाक जाय खूब म्हाका न्हू इन्क्वायरी येयल्ल्यो भरलेल्या तोरांच्यो दॅट इज मसाल्यांची तोरां ती हांवें केल्ली पळय ती सो सांगपाचें म्हटल्यार तुमकां सगळ्यांक सॉरी म्हणटा आदी फुडेंच बिकॉज ती तोरां न्हू म्हजी ऑलरेडी काबार ओके आवट ऑफ स्टॉक ती आतां नेक्स्ट इयर फुडल्या वर्सा आतां समती ह्या वर्सांनी आनी करपाक म्हाका आतां तोरां कांय ना कोत्तेलो म्हटल्यार ओके सो भरलेली तोरां म्हजीशी ना ती काबार चेपणेची तोरां आहा इफ तुमकां कोणाक चेपणेची तोरां जाय जाल्यार ती हा प्लेन तोरां आसता ती चेपणेची ती हा बट भरलेली तोरां काबार ओके कित्याक हांवें जेन्ना भरलेली तोरां केल्या न्हू तेन्ना फर्स्ट म्हजी हांवें जी केल्ली पळय ती काबार जाली प्लस मागीर आनीक एक फावट आनी 2 फावटी केल्ली ओके ती बीन काबार म्हजी आतां ओके सो भरलेली तोरां ना
ओके. सो उरलेले सगळे हा तुमकां एक तुमकां आनी कितें ऑर्डर करपाचो मोल पारा हे ते उरलेले सगळे हा पिकल्स बी सगळे इन स्टॉक हा. बट हाली भरलेली तोरां ना, कित्याक आतां ती नेक्स्ट आतां तोरां बी मेळची ना न्हू. आतां काबार आतां मँगो सिजन जालो, सो तेका लागून. ओके. सो ती एक म्हाका अपडेट दिवपाक जाय, कित्याक न्हू म्हाका खूब इन्क्वायरी येता की भरलेली तोरां आहा काय म्हण, म्हणजे प्रायस बी सांग बी म्हणून. तेका लागून म्हाका तुमकां सांगपाक जाय आसलें व्हिडिओ थ्रू सांग भरलेली तोरां ना. आनी फाटल्यान पळय जगलावले आतां हे जगलावता खंयच्यान तरी, आनी ते सायडीन कोण फोग मारता तेका खंय तरी हे ते पळय ती म्हाजे बोट आहा पळय थिंगासर फोग मारता कोण, कितें फंक्शन बी आहा आसतलें कोणागेर. ओके. सो या आयचो दीस होच गेलो, टायर्ड सारकें, पांय बी दुखता म्हजे आयज उबें रावन ते. आनी ओडोन दनपारां पळय वयर गेल्ले टॅरसीचेर हें घालपाक आमचें तेळ्ळी सुकोवंक घालपाक न्हू. अशें तुमकां सांगूं तेन्ना वत इतलें आहलें हर म्हाका सामकी घुमी येयली सकयल येता म्हटल्यार. सो तेका आनी व्लॉग कांय करूंक ना, आहलेले येवन आमचें उलयतलें सांगतलें बीन म्हण तुमकां. म्हाका येयली घूस थिंगासर वयर गेल्ले आनी मागीर सकाळीं येयले पळय तेन्ना आमचें वतान गेलें न्हू, आनी झप करून सावळेकसान वतान गेलें न्हू. तेका लागून आनी ब्लॉग बी कांय करूंक ना तेन्ना. सो हे भाशेन आहलेली म्हजी आयची खबर तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार. आनी बरें थंड वारें येयलें पळय, सामकें बरें वेदर, म्हणजे थोडाय आहा वेदर, मात म्हणजे थोंड आहा ना न्हू, बट मोदेंच वारें थांबता येना गरमी आतां, मोदेंच थोडाय सामकी थोंड वारें येता तेन्ना ते सायडीन तूं जुगलावता. आय थिंक ते सायडीन पावस येवपाचो आहा, पडलो जाल्यार खबर ना, पेन्जीम ते सायडीन पोरवरच्यान बी, बट ते सायडीन जगलावता. ओके. सो या आयचो व्लॉगूय हांव हिंगासरूच एंड करता, आनी व्लॉग कंटिन्यू करिना हो. ओके. कित्याक तर बरो व्हडलो जातलो तो व्लॉग, आनी म्हाका लायक ना व्हडले व्लॉग घालपाक, कित्याक मागीर ते पळोवपाकूय बोरींग कशें जाता. सो तेका लागून म्हाका ते धाकटे स्वीट एंड स्मॉल हांव घालता पळय तेच सामकें आहा. सो तेका लागून हांव चड उलयना आतां, आनी व्लॉगूय हिंगासरच एंड करता, आनी मेळतो तुमकां म्हज्या नॅक्स्ट व्लॉगान. ओके. सो सदांचे भशेन इफ लायक जालो जाल्यार लायक करा, शेअर करा, आनी म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा. ओके. टील देन तुमकां मेळता म्हज्या नॅक्स्ट व्लॉगान. टेक केअर, बाय बाय, गूड नायट.